सऱ्या आमचे ताळे एकर्या मोर्येक होगोळसिया ओर्ता हितलानी सोत्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी माये दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकर्या मोर्येक होगोळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शिंवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोर्येक फावो जाली ओर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकर्या मोर्येक होगोळसिया तुजे काळीज तिकादी पुता हेंदी खंयती करतात पुरबाय माय मोजी ह्या सोबी फुलांची ओर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकर्या मोर्येक होगोळसिया. गुड इव्हनिंग भुरग्यांनो. हाव आर यू ऑल? आमी ह्या दिसांनी 8 बागी वयर आमी नियाळ करन आसा. आज आमी 4थ्या बागेचेर नियाळ करया. ती जावन आसा देवाची कुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेता ती कितली बागी ती दादोशी जातली. सांगात आमी म्हणया, देवाची कुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेता ती कितली बागी ती दादोशी जातली. देवाची कुशी करचें म्हळ्यार कितें? कोण म्हणी सांगतात की देवाची कुशी करचें म्हळ्यार कितें? देवाची कुशी करचें म्हळ्यार जेजून सांगले प्रमाणे जियोचें आनी देवाचे उपादेश पाळचे. जेजून सांगल्या प्रमाणे जियोचें आनी देवाचे उपादेश पाळचे. तशें जाल्यार 2 व्हडले उपादेश खंयचे? सांगताय? देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. 2 व्हडले उपादेश देवाचो मोग करचो. दुसरें जावन आसा म्हजो मोग केल्ले बरी म्हज्या पेलायचो मोग करचो. आतां हांव एक काणी सांगता. ती काणी तुमी खंय आयकतात वा खंय वाचूंक मेळटा म्हूण तुमी सांगचें. जायत मू? जायत गे. एक मनीस वाटेर चलोन वचून आसतना 2 चोर येवन ताका मारतात आनी ताजे थंय आशिल्ले पयशे आनी भांगर ताजे तावन चोरून व्हरतात. तो मनीस वाटेर पडून कश्टून आसता. त्या वेळार एकलो मनीस त्या वाटेर पाशार जाताना त्या मनशा पळयता आनी त्या मनशा पळोवन
दुसरी सुवार्थन पयस वेता. अनेक मनीस त्याच वाटेन येता आनी त्या मनशा पळोवन ताका कुमो करूंक गेल्यार म्हजें काम जायना म्हूण तोय अनेक वार्दन पयस वेता. पूण एकलो मनीस एका गांवांत ताच्या गांवाक फाटीं वचून आसतना ह्या मनशा पळयता आनी ताजे लागीं वचून ताजे गाय बांदता आनी त्या मनशाक ताच्या गाडवाचेर दवरून एका क्लिनिकाक व्हरून ताची कुमो करता. ही काणी तुम्ही खंय आयकतात? या व्हेरी गुड. ही काणी जावन आसा बऱ्या समार्या घराची ओपार. तशें आसता आतां तुमच्या क्लासीन सुमार भुरगीं असतात वय न्ही. त्या भुरग्यां पैकी एकलो भुरगो शिक्षणांत बारी दाड्डो. कदळा पळयल्यार परिक्षेन फेल जाता. ताका टिचर काय करता, सदां जो करता आनी मारता आनी उरलीं भुरगीं ताका पळोवन हसतात. तेन्ना तुमी काले करतात? तुमी तांचे संगात चडोवन आसतात गी वय गे न्ही. तुमी तांचे संगात चडोवन आसतात गी. तशें तुमी काले करतात ताका? वय. कोण मनी कश्टांत आसतना तुमी ताका हेल्प करूंक जाय. तशें जाल्यार मोरयेन कशें देवाची खुशी केली. पयलें जावन आसा दोळ सांगलें देवा सांगलें बरें आयकोवचें आनी पेल्यांचो मोग करचो. पयलें जावन आसा गाब्रिएल बडो मोरये लागीं येवन सांगतना तूं एका पुता प्रासूत जातली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तेन्ना मोरयेन म्हळें हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. दुसरें जावन आसा एलिझाबेथ गर्भेस्त जावन आसतना मोरी गर्भेस्त जावन आसली. म्हळ्यार मोरी प्रेग्नंट जावन आसली. तिका कितले कश्ट भोगल्यार एलिझाबेथे कुमो करूंक गेली. ह्या वरवीं देवाची खुशी मोरयेन आपणाच्या जिवितान केली. तर मोगाच्या वडिलांन आमी कन्नडांत एक ही सांगणी आयकल्या गिडವಾಗಿ बग्गದು मरವಾಗಿ बग्गिते. वय. आमची भुरगीं ल्हान आसतना तांकां खंयचें वायट खंयचें बरें म्हूण तांकां कळना. तांकां जाय जाल्लें बरी तांच्या कुशे प्रमाणे तीं जियेतात. पूण आमकां वडिलांक आमच्या भुरग्यांक खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण बरें कळीत आसा. एखाद्या वेळार आमच्या भुरग्यांक ती ल्हान आसतना तांकां करेक्ट करना जाल्यार व्हड जातना तांकां सारकें करूंक बारीक कश्ट. तर मोगाच्यान आमची भुरगीं ल्हान आसतनाच देवाच्या कुशे प्रमाणे तांकां जिवंक कुमो करया. तेन्ना एक ना एक दीस ती बरें फळ दिवंक पावतली. मोरी माय आम्हा सर्वांक बेसवानी भरून दी. आमेन. आम्हा पासून विनातीक मोंती साहेबांनी क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावोचोवचे खातीर प्रार्थुया. हे मोगाळी मोंती साहेबांनी तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडे शिडे वेळी भवार्थान दंडळ नाशें बगाड शांती समाधानान जिवन देवाची खुशी आमचे जिणेन पाळोवंक तुजें प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जिवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावं रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आतां मौन रावन आमची सर वायतूक ते सवां मोरयेच्या पांयां तळा दवरया. आमच्या बाप साहेबा पासून मागया. तशेंच राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यां पासून मागया. आमच्या दिवसेन वावर करच्या सर याजकांक धर्मिकांक पासून मागया. सर रायतां पासून तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्या पासून ह्या वेळार मौन रावन मागया. सर्गींच्या बापा आमी आमचे कुटुंब शांती समाधानाचे मंदिर जावन बदलूंक आदार दी. हाचे द्वारी मोंती साहेबीन परी हेरांक दिवंक बळान भरून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोरिये हो गोळसिया ती काता
वर्णिया गायांतीचे सोडो सर्गारास्ते बोरो मोरिये हो गोलसिया मोरिये तुंगे फूल परमोळी भोसोबी परजळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गोलसिया मोरिये सर्गींच्या दिसासो आवरोतू घनासो दिस्तुका मांदिता सन्माये वर्णिता मोरिये हो गोलसिया मोरिये मुगाळ पुत्रां सोवे अहंकार मर्या शिवांदी वामका बगेन कुशीचे करुन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.